ते सद्दां म्हणटाले आमी सद्दां वचून ते आली ना बोले जावं आमचे सरपंच बोले वचून आमी सरपंच सांगताली बाय आमी केन्ना वता ते म्हणटा 2 दीस राव आनी 8 दीस राव आतां सद्दां सांगताली आनी तेणी शेवटा आमकां तेणी आमच्या मार्केटाक काल आमकां मार्केटाक हाडले ते मार्केटाक हाडले आमकां सगल्यांक आमचे बाय आली नाक आनी आमचे सरपंचाक बाय सानिया ताका आमी सगल्यांक देव बरें कर म्हणटाय तशी आमची सगळी आमची 2 जाण आमची बाजारकार मरून गेले ती तिवूय सुद्दां आमचे बराबर हे बाजाराक आवरताली एक बाई नांव एफी डिमेलो आनी दुसरे आमचे मारिया मोरायस देवूय मरून सुद्दां म्हणटाली आमी बाजार केन्ना वतली आमी पयलीं म्हणटा वता काय म्हणून एफी तरी पयलीं मेलोली हे 2 दीस पयले मारिया मोरायस मेला ते उपरांत 2 दुसरे तिसरे दीस आमकां बाजार हाडले आनी आमी ते बाये पासत आमी ताका देवाको बर मागताली ताका पद्म सरकाराचें फाव कालचो दीस जावन आसा व्हडा खुशालकायेचो आमच्या मार्केटांचे वेंडर्स जी आहाय न्हू तेंचे पासत इतली वर्सां फ्रॉम 2014 ती जे टेम्पररी शेडांत आहलोली आमचे हे येदे व्हडले मार्केटाचें इनॉग्रेशन जालें 2019 जानेवारी आयज ऑलमोस्ट 2 वर्सां कंप्लीट जावपा येयली तुमी सगळीं जाणा आख्खी कुट्टाळकार तशें आख्खे गोंयकार जाणा 2 वर्सां जालीं हे मार्केट ओपन जाल्लें आनी तितून ते पोजेशन जावंक ना इट वॉज ऑलमोस्ट एन वायट एलिफंट ओके आयज कालचे दिसा इनफॅक्ट काल एकदम खुशालकायेचो दीस आनी हांव म्हजे पंचा बराबर एकदम खुशाल आहा कित्याक आमी जायते तोकूस घेतला आमी वी रिक्वेस्टेड MLA आमचे MLAन आमकां जायते हेल्प केले शी टुकस टू द CM आमचे CMानूय आमकां जायते हेल्प केले आमच्या गव्हर्मेंटानूय आमकां जायते हेल्प केले आय फॉट इन 3 डिफरंट कोर्ट्स 3 डिफरंट कोर्ट्सांतल्यानूय बीन आमकां जोईत मेळ्ळें तरू पूण आतां 4थ्या कोर्टान जे जावन आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत जे ऑपोजिशन्स गेले हे मार्केट स्टॉप करपाक आनी हे जे आमचे वेंडर्स जे सोडटाले ते अनहायजिनीक कंडिशनांत तांकां हिंगा भितर घेवपाक तेंचे ऑब्जेक्शन आसलेलें पूण आमी जेन्ना लास्ट मे बी मंडे ओ कितें एक 4-5 दीस पयलीं मिटींग घेतली वन थिंग हांव चड करून स्ट्रॉंगली भितर घेतलें बिकॉज यू नो वॉट हॅज हॅपन अ स्मॉल इन्सिडंट एकली आमची फीश वेंडर बाय पियेदाद मावरा म्हणटली ती जावन आसली आमची फ्रंट वॉरियर तिचो सदांच एक हावेस आहलो न्यू मार्केटान भितर सरपाक एंड आय रियली फील वेरी सॅड बिकॉज ऑफ कित्याक आमची गांवची बायल तिचो सदांच एक हुस्कोच आसलो केन्ना आमकां न्यू मार्केटान वतले काय म्हणून आनी ती सदांच आमची बराबर आहलोली बाय तूं वच सदांच म्हाका मागण्यांत घालताली ती म्हणटाली तूं वच तुमकां जरूर जैत मारतली म्हळ्यार आयज आमकां एकदम दुखी कित्याक ती आमचे बराबर आयज ना आयज वी आर मिसींग हा आनी देवान तिका स्वर्गाराच्यान सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण हांव मागता अरावंड 12 फीश वेंडर्स कोविडाक लागून ती आमची वेंडर्स आसा ती मातशी जाणटी सो बिकॉज ऑफ द कोवीड सिच्युएशन पॅन्डेमीक सिच्युएशन दे आर नॉट प्रेझंट दीज डेज ओके यंगस्टर्स जी आहाय ती आहाय आयज वी हॅव 12 फीश वेंडर्स एक्झिस्टींग वन्स वी हॅव 4 वेजिटेबल वेंडर्स वी हॅव 4 फ्रूट वेंडर्स मीट वेंडर्सांत आमचे 1 beef vendor, 2 pork vendors, 2 chicken vendors, which are only existing. Nobody is new here. And then we have freelancers. Freelancers म्हणजे जे कोण we have freelancers vegetable म्हणजे जी कोण आता पावसाच्या दिसांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी कुट्टाळकारांनी जायत जाणां भाजी तरकारी जायते भाशेन रोयलो आहा let them also get an opportunity to earn their livelihood. तेंची जी वेजिटेबल घरांत पिकावड जाता हांव मागतलें हे मिडियांतल्यान तांकां मेसेज पावोवपाक बिकॉज नाव वी कॅनॉट पास ऑन द मेसेज ऑल्सो जे तुमच्या घरांत कसली तरकारी कसले फ्रूट जाता तुमी पंचायतीक इन्फॉर्म करचें आपणाक 1 or 2 दीस दियात सोंपो दियात आनी आमी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले तुमी येयाय तुमचे तें तुमचो एपाचो पिकावड जाता ती थिंगा दवराय इंकाय एंड यू ऑल कॅन अर्न युअर लायव्हलीहूड आनी जे हे भाशेन हे आमचे येदे व्हडले मार्केटाचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो म्हूण म्हजें एकूच मागणें